जेन्ना जेन्ना स्मार्ट सिटीचे वर्क काम चालू जालें तेन्ना म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीन ठामपणे लोकां वांगडा रावली, पणजीकारां वांगडा रावली, तशें फुलचे गोंयचे लोक जे हांगा कामाक येतात तेंच्यांनी पळयलें की हांगा जे रस्ते जे काम चालू आसा ते थर्ड वेचीचे चालू आसा आनी काल आमी पळयता जो एक मिनिस्टर आनी हांगाचो MLA मोन्सेरात बाब तेणी सुद्धा हांगा स्कॅम जाल्या म्हणून सांगला, हांगा काम थर्ड ग्रेडीचे जाल्ले आसा म्हणून सांगला आनी जो कन्सल्टंट आहा तेचेर आरोप केला. 2 दिसा पयलीं आमी प्रेस कॉन्फरन्स दिवन सांगले की जो पुरी जो अर्बन मिनिस्टर आसा तो येयल्लो हांगा आनी तेणी भितून कसलो आढावा घेतलो तो खबर ना. जो MLA स्थानीक MLA आसा तेचे वांगडा मिटींग घेतलेली आमकां खबर ना, तुमकांय खबर ना. मिस्टर काब्राल जो अर्बन डेव्हलपमेंट PWD मिनिस्टर आहा ताकाय खबर ना काय तो आमकां खबर ना की तो आसलो काय ना तो. आता अशें कितें जालें आनी कितें घडलें आनी जेन्ना जेन्ना करप्शनाचे जे टोटल कमिशनाचे विशय येता तेन्ना प्रत्येक MLA मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर हो एकामेकाचेर घालता आनी ते काल तुमीच मिडियान हाडून दिला आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, कारण जी गजाल खरी आहा ती मिडिया सच्ची पावयता आनी मोन्सेराताक ह्या फावटी तोंड उगडचें पडलें की ह्या कामांत आपलो हात ना. आता तुजो हात आहा पांय आसा काय कितें आहा तें आमकां खबर ना, कळ्ळें, कारण तुजो हात पांय आसूंकच जाय कारण तूं हांगालो MLA. सेकंड थिंग कॉर्पोरेशन तुजी आसा, कुशिकलो MLA तुमचो आसा, सगळे BJPचे हे तिसवाडी भरलेली आसा. सो खंयच्या MLA कितें पावले आनी कितें पावले हे खबर आहा. आनी आमी जो विशय स्मार्ट सिटीचो आहा पळय तो आमी धारेर धरून धरला. धारेर म्हणजे आमी उगी रावपाना, हेच्या फुडें जे स्टेप करप्शनाक घेवपाक जाय, जे डिपार्टमेंट आसतले पळय ताका आमची पार्टी एविडन्स मागतली, जाय जाल्यार तेंचे FIR. कारण आता जेन्ना एक मिनिस्टर सांगता की हांगा करप्शन जाला, थर्ड ग्रेडीचे काम जाला, जाल्यार ताबडतोब चीफ मिनिस्टरान तेचेर FIR लॉन्च करून जाय. जे कल्पिट आहा तेचे घेवन जाल्ले ना, हांगा बेश्टे दर्शन करून येता, रातचो आनी वयता. आनी ह्या पावसाळ्याक आनी म्हाका दिसता 8 दीस उरल्या आनी त्या पावसाळ्याक अशी परिस्थिती येतली की ह्या पंजीम सिटीचेर हाय अलर्ट जावचे पडटले. नाजाल्यार तुमकां खबर आहा लोक चावताळे आनी कितें जालें जाल्यार 144 सेक्शन हो तेंचो हत्यार आहा BJPचे, ते हत्यार लायतले थंय आनी लावचे पडटले. कारण एटलिस्ट 4 जाण लोक थंय चलोवंक शकना. मागीर जेन्ना पावस पडटलो, गटरां जातली आनी गाडयो जेन्ना बुडपाक लागतले, भितून वयतले, तेन्ना 4 लोक चलपाची परिस्थिती येवची ना, थंय जावचीच ना. कारण इतले खतरनाक डिझास्टर जातले की लोकांच्या फुडें कितें जातलें तें खबर ना. सो काँग्रेस पार्टी फुडल्या विकाक एक सायकल रॅली पणजेन काडटली आनी वॉकिंग टूर काडटली एक पंजीम सिटी दर्शन म्हणून, आनी तुमकां दाखयतले कित्याक आमी पणजीकारां वांगडा आहा, लोकां वांगडा आसा. जे थर्ड ग्रेड काम जालें पळय ते आमी इन्स्पेक्ट करतले. आनी आय डिमांड की हेच्या फुडें जर चीफ मिनिस्टर टेक्निकल ऑडिट जायना, टेक्निकल ऑडिट बेश्टे ऑडिट न्हू, टेक्निकल ऑडिट जायना जाल्यार काँग्रेस पार्टी टेक्निकल ऑडिट जावपाक आनी FIR कोणाचेर जाला पळय तेचेर हे करता. कारण टेक्निकल ऑडिटेर कितें आहा की टेक्निकल ऑडिट म्हणजे कितें, म्हाका तो पेवर कितल्याचो घेतला आनी कितें आहा, लोकांक कितले घेतला, सिमेंट कितें घेतला, हेका टेक्निकल ऑडिट. कारण हो सरकार आहा बेश्टे ऑडिट मागले काय ना, इतलो खर्च जाला म्हणून वाटतलो. वी डिमांड टेक्निकल ऑडिट. एका कन्सल्टंटान 8 करोड खाले म्हणटा तो बाबूश म्हणटा, तर ताकाच विचारपाचें. पण तितल्याचेर ना ते 8 करोडाचेर ना ते. आय विल टेल यू 8 करोड दिले ते उलोवपाक किती वर्सांनी लागली. तेच ते 7 वर्सां पयलीं मिशन चलता. आता 8व्या वर्साक पावला आनी आता पावस येता येता ताका ते दिसलें की 8 करोड खाल्ले म्हणून. 8 करोड खावंक ना, चड खाल्ले आसा
म्हणून आम्ही ज्युडिशियल इन्व्हेस्टिगेशन मागता. कित्याक नाका म्हणटा हांव यांचे इन्व्हेस्टिगेशन, कित्याक हे लिपयतले आतां पर्यंत लिपयत आयल्या. सो एक ज्युडिशियल ऑफिसर बसलो जाल्यार देर इज अ पॉसिबिलिटी दॅट होल स्कॅम विल बी अनर्थड. आणि कितले भितर वयतले आनी कितें उरतलें सांगूंक जायना. इट्स अ रियल स्कॅम, इट्स अ रियल सिरियस स्कॅम जे हांवें 2021 सांगत आयला. वेन इट वॉज 669 crores, आज ते 1140 कोटीचेर पावल्ले आसा. आता जर सीएमआर नेमकं पावसाळी कामं सुरू झाली. सीएम येवपाची गरज ना म्हणटालो, तसं जायना तें. खूब लोक आमचे कोविडान मेल्ले आसा, सो ते उतराक कितली किंमत आसा तेंय पळोवपाक जाय न्ही. खंयचे स्पॉट डेंजरस आसतले, पावस जावं उदक भरल्या उपरांत खंय कितें आसतलें ते आयडेंटिफाय करून लोकां मुखार हाडपाची गरज आसा. कित्याक अनसस्पेक्टिंगली लोक खंयच्यान वयतले आनी कितें जातलें तुमकां खबर आसा. तुमीच हायलायट केल्लें आसा टायम एंड अगेन. आतां पर्यंत 12 कितें तरी ट्रक रोमल्या, 16 ट्रक रोमल्या पळय. तुमकां मिडिया खबर आहा, 16 ट्रक आतांचे परिस्थितीन अशे भितर गेल्ले आसा. एकदां पावस येयल्या उपरांत आनी उदक जर भरिल्लें आसत जाल्यार इट इज अ सिच्युएशन वेर यू डू नॉट नो वॉट कॅन हॅपन. आणि स्कूल्स आर स्टार्टिंग म्हणटा ते. सो इट शूड नॉट सी इतले पयशे लोकांचे मोडून, टॅक्सपेयराचे मोडून लोकांचोच लायफ रिस्कान घालूंक जायना. म्हणून कांय स्पॉट्स आयडेंटिफाय करून लोकां मुखार हाडपाचो एक प्रयत्न आमी करतले.